जोआ परमणी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर एपिसोड 17 वोळ 20 ते 26. हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, तर जी कोण तांच्या उतरा वरवीं म्हजेर बाबार दवरतली त्याय मनशां पासत. ती सगळीं एक जावं. जशें तूं बापा म्हजे सवे आसाय आनी हांव तुजे सवे आसा, तशेंच ती आमचे सवे एक जावं. आनी हे पोरी, तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार बाबार्थ दवरूं. जशें आमी एक तशी ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती महिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सवें आनी तूं म्हजे सवें आसूं, ती संपूर्णायेन एक जावं अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण. आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती महिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. निधिवंत बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांव तुका वळखतां आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांणी वळखून घेतलां. हांवें तांकां तुजी वळख दिल्या आनी अजून दितलो. हे पोरी, ज्या मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. सर्वेस्पराचे उतर, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.